संध्याकाळाचो 14वो आयतार. शुभ वार्ता. लूक चॅप्टर 10 वर्स 1 to 12, 17 to 20. हाच्या उपरांत सोमयान आनी 72 जाणांक नेमले आनी आपूण वेसो आसलो त्या हर एक शहराक आनी हळ्ळेक तांकां दोगा लेखान आपणा मुखार धाडले. तांकां तो सांगी लागलो, पिकावळ यथेश्ट आसा पूण वावरडी थोडेच. देखून पिकाच्या धन्या लागीं ताणें आपल्या पिकाच्या शेतांत वावरडी धाडच्याक मागा. वसा तुमी पूण सत्राय करा. सुण्या वखटा मदें शेळयांक धाडलेल्या बरी हांव तुमकां धाडटां. वाटेर चिरी जावं, बुती जावं, वणो जावं व्हरिनाकात. वाटेर कोणायकी सलाम करूंक रावनाकात. खंयच्याय घरांत तुमी रिकतना पयले अशें म्हणा, समाधान ह्या घराक. समाधान आशेतलो मनीस थंयची येता जाल्यार तुमचे समाधान तुमकां सपाटी येतले. त्याच घरा तुमी रावा. ताणें दिल्ले खाया आनी पियेया, कित्याक वावरड्यांक ताची माजुरी फावो. देखून घरा मेजी नाकात. खंयच्याय शहरांत तुमी रिक्षात आनी लोक तुमकां येवकार दीत जाल्यार तांणी कितें वाडलां तें जेवा. थंय आसलेल्या पिडेस्तांक गूण करा आनी देवाचें राज्य तुमकां लागीं पावलां म्हणून तांकां सांगा. पूण खंयच्याय शहरांत तुमी गेल्ल्या वेळार लोक तुमकां येवकार दिना जायत जाल्यार तांच्या रस्त्यांनी वचून अशें म्हणा, आमच्या पांयाक लागलेली तुमच्या शहराची धूळ सयत तुमचे विरोध साक्षेक आमी पापुरतां. तरी पूण देवाचें राज तुमकां लागीं पावलां म्हूण मात्र जाणा जाया. हांव तुमकां सांगतां, जरतेच्या दिसा सोदोमाक मेळ्ळी आसा ती काकुळती त्या शहराक मेळची ना. उपरांत धाडलेले ते 72 संतोशान फाटीं आयले आनी म्हणाले, सोम्या, तुजें नांव काडल्यार देंवसार सयत आमकां काल जातात. जेजू जाप दिवन तांकां सांगी लागलो, अंतरळतावन जगलावणे पडल्या बरी सैतान पडोवन आपटाल्लो हांवें पळयले. पळया, सरप, इसू आनी दुस्मानाचे सगळे भोळूस पांया तळा मोस्तूक हांवें तुमकां पदवी दिल्या आनी कितेंच तुमकां बादा करचें ना. तरी पूण देंवसार तुमकां खाल जाता देखून तुमी संतोश फावनाकात. बगार तुमची नांवां सर्गीं बरोवन आसात देखून संतोश फावा. देवाचे उतार हे. वाकणी तुका क्रिस्ता. Psalm chapter 100. पृथ्वीच्या सर्व देशानो संतोषान सरिस्परा गितां गाया. आनंदान सरिस्पराची सेवा करा. उल्हासाची गितां गावन ताचे मुखार येया. सरिस्पोर एकलोच देव म्हूण वळखून घेया. ताणें आमकां रचल्यान ताच्या अधीन आमी आसाव. आमी ताची परसा, ताच्या सरोवच्यो शेळयो. अर्गां दिवन ताच्या दारवट्यांतल्यान भितर सरा. स्तुती गितां गावन ताच्या आंगणांत येया. ताका अर्गां दिया. ताच्या नांवाची स्तुती करा. कित्याक सरिस्पोर बरो, ससनाक तकता तसो मोग, संततीच्या संतती पर्यंत ताचे विश्वासीपण.